A11-5. A11-5. मोगाळ भयणीनो आनी बाबानो, आमी व्हडा दोबाज्यान आमच्या आस्कारिणींची सांतानांची परब समोरमता आयच्या दिसा. आनी जेन्ना हे दोबाजीक मीस सांतानाच्या मानाक आमी आतां समोरमूंक बेता, हांव खरीतपणी पयले वयले सुवातेर येवकार दितां आयच्या ह्या सेवा धर्मांच्या मुखेल येजमानांक फादर एंटनी लॉपीस हो यादनीक हे मिसाचें दोबाजीक मिसाचें बलिदान भेटयतलो आनी त्याच बरोबर देवाच्या उतराची परगटणी आयचे परबे वयर तो करतलो. थंय सहबलिदान करूंक
आपूय नासतना आप कुशीन आयलोले आमच्या यादनीक भावाक ऑल द वे फ्रॉम वालपय फादर युजिको पेरेरा तोय आयिल्लो आसा. हांव ताकाय बी उनवनीत माये मोगाचो येवकार दिता. आमचे सिवीक गॅस म्हणलेल्या भाशेन आमचे मदें आसा ते म्हळ्यार आमचो लोकल MLA आमदार श्री विरेश बोरकार. ताका आमी उनवनीत माये मोगाचो येवकार दिता ह्या आमच्या सेवा धर्मीक समारंभाक. आमचे मदें हाजीर आसा आमचो आदलो आमदार कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो म्हळ्यार फ्रांसिस्को सिल्वेरा. ताकाय आमी येवकार दिता. तशेंच आमचे मदें फेरीलँड स्कूल हाची हेड मिस्ट्रस हाजीर आसा मारिया सियाना पेगादो. आमी तिकाय बी उनवनीत माये मोगाचो येवकार दिता ह्या सेवा धर्मीक समारंभाक. आमचे मदें ज्यो माद्री आसात तुमच्या हाजीरपण आमी वळखून घेवन तुमकांय आमी उनवनीत माये मोगाचो येवकार दिता. समेस्त भाव भयणांची हांगासर आयिल्यांत ह्या दोबाजीक समारंभांत वांटो घेवंक तुमकां सगळ्यांक हांव उनवनीत माये मोगाचो येवकार दिता. आनी त्याच बरोबर ऑल मिडिया चॅनल्स जी आयिल्लीं आसा हांगासर जी लायव्ह टॅलिकास्ट करता एन दोबाजीक आमचे मीस तांकांय सगळ्यांक उनवनीत माये मोगाचो येवकार. वॉर्म एंड हार्टी वेलकम टू यू ऑल. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या पोरबेच्या मिसांत आमी भाग घेता. जायती मागणी काळजांत उस्के कोती घेवन आमी हांगासर मागूंक आयल्या. बरे भाशेन हात सोडून देवकी मागुया सायबा आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या गोंयच्या प्रांतांत सगल्यांक बरेपण शांती आमकां फावो कर म्हणून. बापाची आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकू तुमची सोबीत आसूं. मोगाल भयणी भावानो, व्हडी भोगतीन भावार्थान बोरवाशान आनी संतोश बरोवन आमचे आस्कारिणी सांत आनाची परब समोरूंक ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्या. आयच्या सेवा धर्मीक रितीचो विशय समुदायीक जिविता वरवीं समुदायांत बोरवासो थिरावया. आयच्या काळार जेन्ना आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक हो आवंडो घेवन मनीस जियेता, समुदायीक बाजूचेर विसर पडूंक शकता. ताकाच लागून पवित्र पुस्तक आमकां उगडास कोता. आमकां देवान एक मुली जियोंक रोचूंक ना, जो दोग देवाच्या नांवान एकठांय येता असल्या पारपणा वरवीं आमी एकामेकाचो बोरवासो थिरावंक पावता. आयज आमची आस्कारिणी सांत आनांक आमी मान दितना पयल्या क्रिस्ती भावात्याची आमी देख घेवन मोगान एकवटान जियोंक समुदायांत एकामेकाचो बोरवासो थिरावंक ह्या उत्सवीक वर्साक जेजूचो सांगात घेवन नेटान वावरूंक वाचीक मिसांतल्यान आमकां मागुया. प्रितीच्या भावान, आयज आमचें जिवीत उमेदीन जियेतिलें जाल्यार
आमच्या जिवितांत उमेद असलेली जाल्यार we need to live with hope. आणि वरवोसो धरून आमच्या पातकाची देवाक आनी तुमकां उत्सारून मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव बरो अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मोरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुयम. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा बागेवून जोखीक आनी आनाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो मनान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासतां. तांच्या मागण्यांन
आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवूय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पोवण्यांक पाळो दिवं, उदार मोनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरची सोडवून आमा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. हे आमी मागतां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्या सदां जियेता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सोरेस्परान म्हणलें, सोदोमाचेर आनी गोरम्याचेर आड बोबाट जाता ती बोव व्हड, तांचे पातक बोव व्हड, तांचे विदूर म्हजेशी इतले बोब पावली की तांणी खरेंच तें सगलें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सगला देंवतलो. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. ते दादले थंय तावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण आब्रामान सोरेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें, कोट्यां बरोबर प्रमाणीक मनशाचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय? शारांत घोडये 50 प्रमाणीक मनशां आशीत, खरेंच हांचोय तूं निसंटोन करतलोय? ह्या शारांत आसलोल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटोवचो ना? कोट्यां बरोबर प्रमाणीक मनशाचोय जीव काडशी जाल्यार प्रमाणीक आनी करूंक म्हणलें, सोदोमा भितर 50 प्रमाणीक मनशां तांचे खातीर हांव सगळें काम चिंतलो. आब्रामान जबाब दिलो, हांव दूल आनी गोबोर जावंकूय सोरेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरतां. घोडयेक 50 जाण उणे आशीत. ह्या 40 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. आब्रामान म्हणलें, हांव आनीकूय उलोवंक जाल्यार म्हज्या दोनयाक वायट दिसचें ना म्हूण हांव पातयेतां. थंय घोडयेक 30 आशीत. ताणें म्हणलें, ह्या 30 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. आब्रामान म्हणलें, सोरेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरतां. थंय घोडयेक 20 आशीत. सोरेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव तांचें निसंटोन करचो ना, म्हूण म्हाका बोरवासो आसा. घोडयेक थंय 10 आशीत. सोरेस्परान म्हणलें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शारांचें निसंटोन करचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे आमचो जबाब गायनान जातलो. सगळी म्हणूया. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सोरेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां.
आनी विस्वाशी सोगटा परस व्हडलें तुजें नांव आनी तुजें दिवर देखून तुज्या नांवाक वाखाणटां तुका उलो मारतले त्या वेळार तूं म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोट केलें म्हाका धीर बोल्लो सगल्यावन श्रेश्ठ सर्वेस्पूर तोरी तो काळत्यांक पडलेतात पूण गोरवान बोल्लेल्यांक तो उखलून पयस दवरतात म्हाका कोश्टान दुकानी मोदें भोवून पडल्यार लेगून तो म्हजो जीव सांबाळटात आनी म्हजें दुस्मान जोडटात तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवार म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार तुजो मोग सर्वेस्परा सासनांक बालगात तोखता तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय आतां म्हाका सोडूं नाका बागयोन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलोली चिटी वेले वाचप बावा भयणींदो तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकिपिली आनी त्याच बरोबर ताचे सवें तुमकां पुनर्जिवन केली कित्याक ताका मनांतलो जिवन केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी बाबार दवरलो तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोद करूंक नाचलोले कुडी पासत तुमी मेली पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जिवन केल्यान आनी सगलीं आमची पातकां बक्षिल्यांत समृद्धी प्रमाणे आमचेर आड आसले ते रिणाचे लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी कुर्सार किलावन तेन्नाच केलें देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार उदकाराक सगळीं उबी रावया देवान तुमकां आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक ताच्यान आतां जाता सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान
जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुसल्या वेतालो आनी जेजू 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली आनी उत्सवाचे दीस सोरले उपरांत परतून येताले तेन्ना जेजूच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो पूण जेजू वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताका सोदलो तो मेळना जातोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदें बसून जेजू तांचे आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो जेजूची आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाची आनी ताच्या जबाबाची मोठें अजाप दिसलें ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताची आवय जेजूक म्हणली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले आनी जेजून तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात पूण जेजू उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर जेजू देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो थंय जेजू तांकां खालतो रावलो ताची आवय ह्यो सगळ्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भाव भयण्यांनो गेल्या त्या म्हयन्याक हांव नागपूर आसलो आनीक थंयसर सुमार 60-70 पाद्रींक रितीर दितालो and this place is called the Seminary Hills एक दोंगर कसो आनीक जायते संस्था कॉंग्रिगेशन्स हांगासर आसात आनी ह्या पाद्रींक रितीर दिता आसतना at the foot of the Seminary Hills there is a beautiful statue of Our Lady of Rosary. थंयसर इल्लोसो विसो जेन्ना फ्री टायम मेवतालो थंय वचून बसतालो आनीक जेन्ना हांव थंयसर इल्ली शांती अनुभवूंक बसतालो एका कोणशाक एक तोरणाटो मे बी अप्रॉक्सिमेटली बिटवीन 25 and 30 बसून आसतालो हांव सुमार 8 दीस आसलो 7 दीस जितलेय पावटी हांव थंयसर गेलो ह्या तोरणाट्याक पळयलो ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिट्रीट हांवें म्हणलें माय तुवें म्हजे पासत मागलें देखून ह्या पाद्रीक बरो रितीर दिवंक तुका थँक्यू म्हणूंक आयलां आनी हें मागणें केल्या उपरांत आय जस्ट अप्रोच्ड हिम आय सेड आय हॅव बीन सीइंग यू फॉर पास्ट 7 days. Are you troubled? तूं संकोश्टाक सांपडलाय पूण मुखामोळ्याक पळयलो जाल्यार दिसना He came across to me very sound, balanced and serene person. आनी म्हणूंक लागलोय जाणाय फादर सुमार फाटलीं 7 वर्सां I was a drug addict. Seriously, a drug addict. I was an alcoholic. And because of me, my father passed away. And because my father passed away,
my mother chased me out of the house and she blamed me for all this rot. आनी असल्या समयार जेन्ना म्हजी आवयन वो म्हजेर गुन्यांव घातलो म्हजें जिवीत कोबार जालें कशें दिसलें. हांवें सगल्यांक सोडून दिलें आनी म्हणूंक लागलो, फादर, आय एम एन IT प्रोफेशनल अर्निंग ऑलमोस्ट $1 lakh plus. पूण ह्या समयार जेन्ना कोस्ट, त्रास, डिप्रेशन, suicidal tendencies were just exploiting my inner life, तेन्ना हे सायबिणीच्या जाग्यार वो हांगा येवन बसलो हांव. सुमार 3 म्हयने हांगा येवन बसलो आनी हे मायेन, हे सायबीण मायेन जेजू लागीं मागून म्हाका एक नवो बोरवासो दिलो. If the whole world rejects you, I will never, because you are mine. ही उतरां थंयसर बरयलेली म्हाका हांवें देखली आनी थंयथान परतून फादर हांवें जिवीत म्हजें सुरू केलां जिवन. My mother has not accepted me. My friends have not accepted me. My relatives have not accepted me. But hope keeps me alive. बोरवोसो ह्या वेळार म्हाका एक भास दिता, सगळें जाग्यार पडटलें म्हणून. थोडो तेंप प्रिदीच्या भाव भयण्यांनो कूर्ग हांगासर आसलो आनी जायतो गरीब जेन्ना कॉफी रेट्स खालाक पडलेले, गरीब लोक जायतो अफेक्ट जालो. आनी थंयच्या एका दादल्या लागीं हांवें विचारलें, how will you survive with 4 children next to you? आनी हो दादलो म्हणूंक लागलो, Father, one day the sun will rise. एक दीस सूर्यो आमचेर सगल्यांचेर उदेतलो. And after some time I heard the rates of coffee shot up. ह्या मनशाचो बाबार्थ आनी बोरवोसो ताका नवें जिवीत दिवंक लागलो. आयज जरी तर आमच्या ह्या समाजांत, गोंयच्या प्रांतांत, भारतांत वा आख्ख्या संवसाराक तूं नदर मार, in every sphere of our life, we seem to be experiencing hopelessness, meaninglessness, tragedy, premature death, and etc. सगळे वाटांनी प्रिदीच्या भाव भयण्यांनो आमचो बोरवोसो उमेद जिवोवपाची मरून गेल्या. तूं भुरग्यां लागीं विचार, they say, Father, it is better to die than to live. By living in this world, what are we going to achieve? तूं कासारी जोडयां लागीं विचार, they just live for the heck of living. There is no joy in their married life. तूं घोराब्यांत पळय, सगळें आसा, but still death, sadness, pain, tragedy has taken over. And this is the truth. This is the truth. हांवें प्रिदीच्या भाव भयण्यांनो जीं घरां जे भाशेन गोंयांत जीं घरां आसात, स्ट्रक्चर आसात, जायत्या भारताच्या गांवांनी भोंवलां, स्टेटांनी भोंवलां, the way we have the structures and the houses in Goa, I have not seen any other places. We have palatial houses. We have wealthy people. And tell you, ask yourself. Ask your wife, you who are of other faith, जावं आमची हिंदू भाव भयणां, आमची मुस्लीम भाव भयणां, सगळे आमी ह्या वेळार थोकल्यां प्रिदीच्यान. We are no longer able to smile. कितलो मेकअप घालता, still we are not able to smile. It's just we are
fulfilling the obligations and the responsibilities. आनी ह्याच खातीर कोण एकलो बरोयनार अशें म्हणटा. एका मनशाच्यान 40 दीस जेयी नासतना रावूंक जाता. आतां आमची हिंदू भाव भयणां श्रावण करतात, सुमार कांय दीस ती उपाशी रावतली. क्रिस्तांव लेंट, मुस्लीम भाव भयणां तांच्या रमदान जावचो तेन्ना करतात. सो 40 दीस मनशान जेयी नासतना रावूंक जाता. सुमार 3 दीस उदक पी नासतना मनशाच्यान रावूंक जाता. जरी तर आमचे हड्डे घट आसा जाल्यार सुमार 6 ते 7 मिनट्यो स्वास घेनासतना मनशाच्यान रावूंक जाता. पूण हो बरोयनार म्हणटा 1 मिनीट 1 सेकंड आमचो बरवोसो देवाचेर हाल्लो जाल्यार आमचें जिवीत खोबार. आनी आयज हो विशय आमकां उगडास करता. समुदायेंत, आमच्या घरांत, आमच्या गांवांत, आमच्या खासगी जिवितांत प्रितीच्या भाव भयणांनो बरवोसो गरजेचो. पाप साहेब म्हणटा, डू नॉट लिव इन डिस्पेर बट लिव in hope because Jesus is risen. केरीत भाशेन उदासपण जियेनाकात. आमचो देव मरूंक ना. आमचो देव जियेता म्हणटकच तो देव आमकां जो जिवीत दिला जरूर सांबाळटलो, आमकां साडून दिवचो ना. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान पळयत जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणांनो, what kept Jesus always filled with a man with a hope? सदांच देवाक लागीं आसलो. वर्साच्या वर्साक आवय बापायच्या सांगातां जेरुसल्याक उत्सवाक वेतालो. Very important, if you want to experience hope, then we need to depend on God in whatever circumstances we go through. आनी जेजू सदांच थंयसरूच आसतालो. आवय बापून चिंतले की आपल्या सोयऱ्या वांगडा आसतलो म्हणून. 3 दिसांची वाट सोदीत सोदीत परत आयली आनी जेजू थंयसर शिकलेल्या मनशां लागीं भासाभास करतालो, जाप दितालो, प्रस्न घालतालो. आनी ताचे लागीं मारिया विचारता, तुका आमचें पडून वचूंक ना? तेन्ना तो जेजू आपल्या आवयक आनी बापायक म्हणटा, this is the place that I'm supposed to be in. This is where I am supposed to be spending my life. Why are you excited and worried? आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी सोरी तर in the 21st century आमी बरवशान आनी हांसून खेळून जियेतलीं जाल्यार we need to depend on God and this is the hour. आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमी ही परब समोरुमता आसतना, can the celebrations of the feast offer us hope? गोंयांत इतलीं फेस्तां जातात, लोक न्हू बरें दिसता, सगलीं फेस्ताक वेतात. हांगा जालें म्हणटकच पिलार वेतलो, पिलार जालें म्हणटकच व्हडल्या गोंया वेतलो, व्हडलें गोंय जालें म्हणटकच जानवराक कांसाले वेतलो, ओवेल्सां वेतलो. हे भाशेन जिवीतभर सगळे कुडी फेस्तां करीत आसतात. Can the feast or any celebration offer us hope? Yes. Yes. पयले स्वातेर प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक परब, एक celebration, it offers us hope. Hope to become good people, hope to live a good life, hope to live a holy life, hope to become saints. कशे भाशेन प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमचे पवित्र सभेंत in the history of the church सुमार 25 भाग्यवंत आसात who made it as saints before they could turn 25. For the youngsters, जे आमचे पवित्र सभेंत 25 भाग्यवंत आसात, जे 25 वर्सां जावच्या आदींच भाग्यवंत जाले. And when you read their lives, you come to know that
they spend time in praying and reading the Holy Scripture. And that's why the celebrations of the feast, the celebrations of the spiritual life, blessed them with hope that they would one day become saints, and they became. दुसरे सुवातेर आमचे पवित्र सभेंत सुमार 10,000 मायज भागिवंत आसात. हांगा जाणटी आसात, हांगा काजारी आवयो आसात, हांगा सगलीं आसात. 10,000 plus saints in the history of the church. आणि म्हणटकूच every time I celebrate or participate फेस्तान जेन्ना भाग घेता, सूट मारलो, बूट मारलो, फायन. मेकअप केलो, केस स्ट्रेटन केले, फायन. But when you leave the church, ask yourself, what have you taken from here? Have you taken God? Have you taken Jesus? Have you taken the peace of God? Will you be a person with peaceful words? Will you be a person with peaceful gestures? वा झगडी, मारामारी, मारप, तोडफोड करप हेच आनी परतून फेस्तां करप ना. So there is hope for everybody. कोणूय आनी कितेंय हांव जावं ड्रग एडिक्ट, जावं बेबदो, जावं चोर, जावं लोफोर, जावं कोणूय, आमकां और एक फेस्त बरो वसो दिता. भाग्यवंत जावं. आयज जोकीम आनाची परब समोरमता आसतना, माय तूं मनीस आसली आमची बासू. देवा पासत आनी मनशां पासत जियेले. And that is why God says, taste and see how good the Lord is. Taste and see how good the Lord is. चाक आनी पळे देव कितलो मोवाळ तो. सगळें जोडलेलें, बांदलेलें आंगाच उरतेलें. तुज्या आत्म्याची कितें आसा तेलें. Just sit and think for a while. दुसरे सुवातेर प्रदिच्या भाव भयणीनो, फेस्तां आमकां एक सोयोग दिता आमचे संबंद सेलिब्रेट करूंक. आदी न्हू जेन्ना आमच्या गांवांनी फेस्तां जातालीं, सगल्यो आमच्यो सुनो, उनयो, सगळेची काजार जावन भायर गेल्यात, गांवांत येताली आदल्या दिसाक, सगळीं एकठांय जावन फेस्तां सेलिब्रेट करतालीं. जायतो लोक आसलो, उमेद आसताली, दीसभर फेरी, मागीर तियात्र. वाव वाव. सुणी माजरां पासून आतां न्हू तूं खंय घरांनी वच. आदी न्हू आमच्या गांवांत, आमच्या कोलवा गांवांत दुर्गा भुरगां जबर नासलीं, आनी म्हणटकूच सुणी देखून गांवच्या लोकांक वळखतालीं. आनी गांवचो लोक मदयान रातीर देखून येयत सुणी भोंवकी नासली, भायलो आयलोच जाल्यार. आतां सगळे कोडे दुर्गा बांदल्यात. आदी लोक विचारतालो वचून शेजाऱ्याक, विरेश आसा रे, विरेश आसा, विरेशाची माय आसा रे. आतां सगळीं दुर्गा बांदल्यात. आतां विरेशाक विचारनात, सुणे आसा रे, सुणे आसा. सॅड. आयज भाव भावा लागीं उलोयना, पूण फेस्ताक आयलो गेलो. भयण भयणी लागीं उलोयना. एक उनी आपल्या जावे लागीं वो जाव जावे लागीं उलोयना. शेजारी एकामेका लागीं उलोयना. This is an opportune time to say, let's forget about it. Let's take a fresh start. Every feast gives us the hope to celebrate once again our forgotten relationships. Every feast gives us a hope, an opportunity to leave everything behind and say, in the name of God, let us celebrate our relationship. This is the only planet where human beings live. There is no other planet where human beings live. आनी म्हणटकूच परतून आमी येवची नात. आमी आनी परतून येवची ना हो आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमकां उक्तो करता. आमी मागीर मेळची नात. कोण सणा कोणाक कितें जातलें घरा वेता आसतना. Celebrate life and relationship.
आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी एकले जियेनात. आमच्या गोंयांत बरें कितें दिसता तें म्हणल्यार जावं आमची दुसरी भावार्थाची भाव भयणां. सगळ्या आमच्या जिविताच्या भागांनी आमी तांच्या जिवितांत मिसळ जाता, ती आमच्या जिवितांत मिसळ जातात. आनी हांवें जायत्या आमचे हिंदू भावांक पळयल्यात, भाव भयणांक पळयल्यात, येवन देवाक सायबिणीक वात्यो पेटयतात ती दुसरी भावार्थाची. आनी म्हणटकूच हांगायसर आमी आमचे संबंद तांच्या त्रासान, तांचे पिडेन, तांच्या दुखांत, तांच्या मरणांत, तांच्या सगळ्या वायटांत, बरेपणांत, कुशालकायेंत आमी आमचे संबंद समोरंबूंक देव ह्या फेस्तां उदेशी आमकां सोयूक फावो करता. द चॉयस इज लेफ्ट टू ईच वन ऑफ अस. Either you kick it off or say, Lord, thank you for giving us an opportunity through this feast to come once again together, and all of us that one day may become saints and be with you forever and ever. ह्या मिसाच्या बलिदानात भाग घेता आसतना बरे भाशेन हात सोडून मागात, सायबा ह्या फेस्तां उदेशी म्हाका भागेवंत कर. ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय तुका सोदूंक, ह्या नेचरा उदेशी, एकामेका उदेशी तुका सोदूंक आनी भागेवंत जावंक आदार दी. एकामेकात सांगाता मोगान रावूं आनी हो संवसार सोडून वेता आसतना तोंडार हांसो दवरून सोडून वचूंक आनी सगळ्या भावा भयणां लागीं मोगान आनी तांच्या कश्टांत दुखांत वांटो घेवंक आदार दी म्हणून मागुया. आमेन. सगळीं उबी रावून आमी आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमंतान देवाक स्वर्गानी प्रितुमीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक जिगल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र गर्भे सामावलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोसला ताकाणे कोसोसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलोन ताका निकी पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार सोडलो, सोर पदवेता देवपाच्या उसव्याक बसला, तोयता जिवेन मेल्यांची मुसुबी करूंक येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबे, जिवनपण सासणाचें आयज सुरीत आमची आसां सोलां भोंवतां. Someone in the world is praying for us, and we need to return that goodness to them. आमची मागणी, आमचे कोस्ट, आमचे त्रास, आमचे दूख ह्या वेळार हात सोडून देवाक उबारुया. जेजूचे सोपोन ती सगळीं एक जावं हे वेव्हारांत घालूंक आमी वावुरतना आमच्या धर्मीक वडिलांनी पवित्र सोबेंत आपलो वावर कोत्ताना भागा घेवन वरवीं आनी दुसऱ्या जोम्या वरवीं एकचाराचे आनी समुदायीक नातें बांदूंक तें वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. Royal Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी Royal Baba, Royal Baba, ही मागणी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी धर्माचो जाती कादीचो भेदभाव करिनासतना मोगाचे एकवटाचे समुदायीक जिवीत जिवंक पोरचेक आदार करूंक तांकां देवान आपली कृपा फावो करूंक देवा लागीं मागुया. Royal Baba, Royal Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी Royal Baba.
आमच्यो संस्था जोमे आनी पोंग मानून हाडटाना त्या कार्यावळींनी चुकोन आसतना आमच्या फिरगोसकारांनी वांटो घेवन एकामेकाच्या आसनांतल्यान आमी एकामेकाचो भावार्थी रावूंक देवा लागीं मागुया. कुटुंबान चुकोय नासतना एकवटान तेसाचे मागणी करून एकवटान जेवण जेवूंक चुकतात तेन्ना एकामेकाक बोगसणेचें वेंग मारून एकामेकाच्या सुखान दुखांत आमी भागिली जावन आमच्या कुटुंबीक एकचाराचें नातें वाडोवंक बापा लागीं मागुया. आयज आमी सगळीं लागशिलीं तशेंच पयशिलीं गोंयचीं तशींच गोंया भायलीं वेगवेगळ्या धर्माचीं आनी जाती कातीची सांतानांक मान दिवंक खोल भावार्थान आनी बोरवश्यान ह्या सुवातेर आयला. तर तिचे विनवणेंतल्यान दोनया देवान आमा सोमेस्ताचो आडकोली अडचण्यो दुखी कोती पिडा रोग बेकारपण काडून उडोवंक आनी आपल्या सोबार बेसावांनी बरोवंक देवा लागीं मागुया. इल्लोसो वेळ आमी आमचे दोळे धांपुया आनी माग देवा लागीं सायबा म्हजी काकूत कोर. हांव सांडलां देवा जायते दुबाव प्रस्न तुका उबारता. म्हजें कुटुंब, म्हजे इश्ट, म्हजे मित्र, म्हजे दुस्मान सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल देवा आनी सदांच भाग्यवंत जावूंक बरो नागरीक जावूंक तुजे सारको एकामेकाच्या उस्क्यान जिवूंक आनी सगळ्यांक वेंगेन घेवन जिवूंक म्हाका कृपा दी सायबा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उंडो आनी सोरो. उंडो आनी सोरो जेजूचे कुडी रक्ताच्यो खुणा कालवार पर्वतार जेजून खुसाचेर आपले कुडी रक्ताचो सोमोन योद आपल्या बापाक केलो. ताचो उगडास हो उंडो आनी सोरो आमच्या मनान हाडटा. आयज आमी वेगळ्या वेगळ्या धर्माची आनी वेगवेगळी जाती तशी वयशिली गोंयची आनी गोंया भाव भयणी सांत आनाच्या पांया सोशी वेगवेगळ्यो आमच्यो अडचण्यो गरजो चिंतनां सपनां आवंडे अंत्रेक आडकोड्यो पिडा रोग आनी आदी घेवन आयल्या. हे सोगोट
ह्या उंड्या सोऱ्याक एक करून ताचो संपून योद जावचे खातीर आनी ही योजना उदेशी आमकां सगळ्यांक सांतानाच्या विनंतींतल्यान सगळीं बरेपणां फावो जावंक हो उंडो सोरो आमी आतां बापाक अर्पिता. दाना तोरे वेलार गीत गावया. C27 पेज नंबर 39. C27 पेज नंबर 39. प्रिदिच्छानो बरी भाशेन न्हू दोळे धांपून न्हू हात सोडून भाग्यात. And you see the power of God overtaking us or taking over. You feel so beautiful, amazing. These things like dead people don't participate. Okay? म्हज्या भावा भयण्यांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजाची भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोईन स्वीकार कर. आनी अब्रामाक आनी ताची संस्थीक बासायलोल्या तुज्या सर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोवून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय.
तुझे विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुझे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांची बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोड पोरगोठुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक
आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सभेचो गुणास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची के भशेन आमची गोडी शापाय शामाय मरून गेल्यात आमचे पुर्वज तांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये तुज्या पोती जुजे सांगाती बागयोन दोन दोतां सांत जुजेवाज सांत जोकी सांत आना आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तांवर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Hope is the gift from the Lord. And those who are experiencing hopelessness, misery, pain, tragedy, and sickness, pray for this gift. Otherwise, while we live, we will die. While we live, we will die in hopelessness. Zanche lagi en denena बाबार्थान देवा लागीं माग हें देणें बोरवंशाची म्हाका फावो कर. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आमी आमचे चुकलेल्या पिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कायलेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक आसूं ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्तांव तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमची पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुमयाची शांती सदां खाळ
तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हांसत्या तोंडान एकामेकाक मोगान शांती दिवया. पीस बी विथ यू. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका गावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमनेवाच्या वेलार गीत गावया. D37 पेज नंबर 67. D37 पेज नंबर 67. Sana
वासनेचे मागणे. भोव मोगाल बापा, आमच्या आस्कारिणी संतानाचे पोरवेच्या दोबाजीक मिसार तेंच तुवें आमकां पवित्र कोमयांतल्यान तुज्या पुताच्या मासा रोगताचे देणें फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासतां. तशेंच आमचे फिरगोजेक तुवें सांत आनाचें देणें फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासतां. हे आमचे आस्कारिणी उद्देशी तुवें आमकां तशेंच तिची मोजत सोदूंक गोंयच्या चारूय कोनशांतावन हांगासर येतोल्या आमच्या वेगवेगळ्या धर्माच्या आनी जाती कातीच्या भाव भयणांक सोबार बेसांवांनी बोललोल्या खातीर आमी तुका दिनवासतां. आनी उरल्यात तेय आमचे उस्के आवंडे आनी ओत्रेक हे आमचे आस्कारिणी सांत आनाचे विनवणेन तूं शाती पावतलोय म्हूण आमी तुजेर आटयतां, उपकार आटयतां आनी तुका दिनवासतां. हे सगळे आमचे दिनवास तूं मानून घे म्हूण मागतां. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, पवित्र स्नानात नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्याच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली. ह्या जेवणा वरवीं आनी बागेवंत आनाचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्याची जिवीत जावं दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. मोगाळ भयणीन आनी भावानो, आज आमी व्हडे खुशालकायेन संतोशान आमच्या आस्कारिणी सांतानांची परब समोरमतना खुशालकायेची भावना म्हज्या काळजान बाळगून आयच्या सेवा धर्मांच्या मुखेल येजमानाच्या नांवान फादर एंथनी लॉपीस आनी तशेंच ह्या सेवा धर्मांत बलिदान करतले आमच्या यादनीक भाव फादर युजिको पेरेरा ताच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान आमी तेगूय यादनीक तुमकां सांतानांची एक उनवणीत आनी खुशाल भरीत परब आवंडेता. सांतानान तुमकां तुमचे पासत देवा लागीं मागून साबार बेसांवांनी बोल्ल्यान आनी त्या खातीर तुमी उरपंजांनी हे सुवातेर तिच्या पांयाशी येतात. अशें आसतना ह्याय फुडें बी तिणेन देवा लागीं मागचें आनी तुमकां साबार बेसांवांनी भरची आनी एक बरें जिवीत, जें जिवीत सांतानान आपले धुवेक शिकयलें तें जिवीत तुमी जिवंक तिणें तुमकां उत्तेजन दिवचें, मनाचो उजवाड दिवचो, बापा लागीं कृपा मागोन फावो करची. हेंच आमी तुमकां आवंड येता, ओंत्रेकता. हांव खेरीतपणी दिन वाचतां पयले वयले सुवातेर आयच्या ह्या दोबाजीक समोरमणेचो मुखेल येजमान तो म्हळ्यार फादर एंथनी लॉपीस. चड आनी हांवें ताका सांगलें ना, पूण थोडेच दीस फाटीं हांवें ताका उलो केलो, कित्याक हांव ओडचून एक सांपडलो केल्लो पाद्री एकलो आनी म्हाका तो निमाण्या वेळार मेळूंक ना. म्हणटूच हांवें मागीर ताका उलो केलो आनी ताणें जरूय ताचो प्रोग्राम पॅक्ट आसा, काणकोणसान तो आतां हांगासर आयिल्लो आसा, कित्याक ताचे रिट्रीट चालू आसा. काल तो थंय आसलो, थंयसान हे आमचे पुर्बेक लागून हांगासर आयला तो. आतां परत ताका थंय वचूंक जाय. असलो पॅक्ट स्केड्यूल आपणाचो आसतना तरी आसतना ताणें म्हाजें आमंत्रण मानून घेतलें आनी हांगासर हो ह्या दोबाजीक समारोपाचे आमचे पुर्बेचे मीस सांतानांच्या मानांक आमचे खातीर ताणें भेटयलें. त्या पासत आनी त्याच बरोबर ताणें एकदम बरे भाशेन आयचे परबे वयर देवाचो संदेश आमकां पुरगोटलेल्या खातीर हांव ताचे आभार मानतां. ताका हांव काळजांतल्यान दिन वाचतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. ताका दिन वाचतना आयच्या ह्या दोबाजीक सेवा धर्मीक
सोमोरोमांत सहो बलिदान करते आमच्या यादनीक बाबाक फादर युसिको पेरेरा जो आप कुशेन आमचे मदें आयलो आमचे खुशालकायेन वांटो घेवंक आनी त्याच बरोबर ह्या मिसाचें बलिदान आम्हा समेस्तां खातीर भेटूंक ताचे आभार मानता ताका हांव काळजांतल्यान दिन वाचतां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमकां आयच्या दिसा आदार करूंक आयलोल्या आनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी आमकां आदार करूंक आयलोल्या तशेंच मिसाची भेट भेटयलेल्या देवाचें उतर पुरगोटलेल्या आनीक साकिस्ती भायर यादनीक आसा पिलार संस्थेचे जे लोकांचेर हात धरून मागणें करतात तांच्या ह्या बऱ्या वावरा विशीं हें मोल हांव ओळखून घेवन तांचे ह्या सगळ्यांचे हांव आभार मानतां आनीक सगळ्या ह्या यादनीक भावां खातीर हांव तांकां काळजांतल्यान दिन वाचतां देव बरें करूं म्हणटा खेरीतपणी सिस्टर एनी फेर्नांडीस ही माद्र भयण आमचे मदें आसा तिणेंय बी आमकां जायतो आदार केला तिचे आमी आभार मानता तिकाय आमी काळजांतल्यान दिन वाचता देव बरें करूं म्हणटा आमचे दिनवास आमचो आमदार विरेश बोरकार दर वर्सा तो वेळ कोत्ता आनी हांगासर आमचे पुर्बेच्या दोबाजीक समारंभांत वांटो घेता आनी इतलेंच न्हय हे पुर्बे बाबतीन जायतो सोदपूस करतालो तो म्हाका फोन मारतालो आपूण पर्सनली आयला गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जेन्ना इनवॉल्ड आसा हांगासर तांचे लागीं फोन करून तो उलयतालो आनी हे भाशेन जायतो आदार ह्या आमच्या आमदाराचो आसा ताचे हांव खेरीतपणी आभार मानता ताका हांव काळजांतल्यान दिन वाचता आनीक देव बरें करूं म्हणटा आमचे मदें आजीर आसोड्या आमचो आदलो आमदार तो म्हळ्यार फ्रांसिस्को सिल्वेरा ताकाय बी आमचे खेरीत दिनवास आमचे दिनवास सरकारी खात्यांक PWD जाणी वॉटरप्रूफ माटो घातला आनी तशेंच थंयसर रेलिंग घातल्या उम्या भशेन तांकां तशेंच गोवा पुलीस डिपार्टमेंट जाणी ट्रॅफिक सेक्युरिटी आनी ब्रास बँड हाचे वरवीं ही आमची दोबाजीक परबेक आदार केला गोवा फायर सर्वीस आनी एमर्जन्सी डिपार्टमेंट हांकां डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांकां गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांकां ह्या सगळ्या सरकारी खात्यांक तांचो भरपूर आदार आसा आमकां ही परब आमची बरे भाशेन जावं आमचे दिनवास कुर्का बांबोली तालावली पंचायतीक आनी सरपंच आनी तशेंच पंच मेंबरांक तांचोय बी जायतो आदार आसा हे पुर्बे बाबतीन आमचे दिनवास फेरीलँड स्कूल बाथी जे आसा आनी तांचे हेड मिस्टर्सीक आनी स्टाफाक जी नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्टी येतालीं सांतानाच्या पांयाशी मागणें करूंक म्हजे दिनवास जाणी नोवेनाच्या दिसांनी उपकारी आनी दिनवाशी मनान सॅक्रिफीस करून आपलें डोनेशन हे आमचे पुर्बेक तशेंच इगोर्जेक आमच्या घरा खातीर तांणी दिल्ल्या पासत म्हजे दिनवास आमचे गोवळीक फिरगोत्सवेक आमच्या फाब्रिकाक आमचे कॉफ्रारीक आमच्या क्वायराक आमच्या साकिस्तांक आमच्या ऑल्टर सर्वर्स हांकां आमचो हावज बॉय जो घरांत वावुरता ताका आमच्या हेर संस्थांक तिनूय आमच्या वाड्याच्या भाव भयणांक व समुदायांक आनी खेरीत भाशेन आमच्या व्हॉलंटियर्सांक खरेंच आप कशेन भारी वावुरल्यात हे आमचे व्हॉलंटियर्स ही परब आमची बरे भाशेन जावंक ह्या सगळ्यांक हांव तांचे आभार मानता तांकां हांव काळजांतल्यान दिन वाचतां आनीक देव बरें करूं म्हणटा आयचे पुर्बेक सगळीं फुलां भेटयल्यान मारिया सियानो पेगादो हे आमचे भयणीन तिका आमचे दिनवास नोवेनाच्या दिसांनी लायट्स जनरेटर आनी सावंड आमकां भेटयला तशेंच आयज परबे बी दीस तांणी बी भेटयला ते म्हळ्यार सेंट एन इव्हेंट्स आनी तर तांकांय आमचे खेरीत दिनवास सो शेवटी हांव दिन वाचतां आमचे TV चॅनल्स जे आयज
लायव्ह टॅलिकास्ट करता वा खंय आमचो सेवा धर्मीक समारंभ ते म्हळ्यार गोवा 365 हे TV चॅनल आनी तशेंच GC हे TV चॅनल मिडिया चॅनल आमचे मदें आसात ते ट्रू गोवा तेय बी लायव्ह टॅलिकास्ट करता आनीक रेकॉर्डीड टॅलिकास्ट केलां ते म्हळ्यार TRF-CC हे मिडिया चॅनलान म्हणटच ह्या चॅनलांनी हे भाशेन आमकां आदार केला आयचो सेवा धर्म हे भाशेन सगळ्यांक पावोवंक त्या खातीर हांव तांचे आभार मानता तांकां हांव दिन वाचतां आनी देव बरें करूं म्हणटा खेरीतपणे हांव दिन वाचतां थोड्या TV चॅनलांनी आनी मिडिया चॅनलांनी आमची जाहिरी जाता तितल्या मनशांक तांणी पावोवंक ते बारी वावुल्यात ह्या बाबतीन इन गोवा 24/7 हे चॅनल जें आसा जो हिंदू भाव चलयता आप कुशेन तो म्हाका सांगूंक लागलो इगोर्जेचे न्हू चर्चीचे न्हू फादर हांव सोद्दां घालतां तुमची कळोवणी TVचेर सोद्दां घालतां तुमची कळोवणी तुमचो आख्खो प्रोग्राम आसा तुमची फेस्त जायसर हांव घालतां आप कुशेन म्हाका म्हणूंक लागलो GC TV चॅनल ह्या भावाक हांवें म्हणलेलें एकूच फावट घाल तूं 2 फावटी घालया आमी पयशे ताका हांवें कितें चार्ज आसा तो दिलो कित्याक पयशे तुवें दिले फादर हांव सगळें तुजें नोवेनां जायसर परब जायसर हांव म्हज्या चॅनलाचेर GC TV चॅनलाचेर हांव घालतां हे भाशेन ह्या आमच्या भावान आदार केलो आमकां त्याच बरोबर CCR TV चॅनल जें आसा तांणी बी 1 तारीख सावन जुलयाची तांणी आमच्या आख्याय प्रोग्रामाची नोवेनाची परबेची जाहिरी 1 तारीख सावन तांणी केल्या तशेंच TRF-CC हे मिडिया चॅनल आसा आनीन इंटरनॅशनल लेवल पर्यंत आनी दुसऱ्या चॅनलांक जेन्ना हे मिडिया चॅनल ब्लेंडीड आसा तांणी खूब जाहिरी केली ह्या आमच्या नोवेना ह्या सगळ्यांचे हांव खेरीतपणी आभार मानतां तांकां हांव काळजांतल्यान दिन वाचतां देव बरें करूं म्हणटा प्रिदिक्षा भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमच्या ह्या पादवेकाराक फादर डॉमिनिका काळजांतल्यान दिन वाचता ही संदी दिलेल्या पासत हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनीक देवाचें उतर परगोट करूंक I have known Father Dominic for quite some time. बिचोली पादिकार कसो आसलो तेन्नातान वळखता तोंड मनीस ओगोच मनीस भोव थोड्या उतरांचो हांगा येनावन चड म्हणटकूच चड उतरां उलोवंक पडटात कांट हेल्प इट फादराक देवान बरी भलायकी मनाची आत्म्याची शांतीची कुडीची फावो करूंक आमी देवा लागीं मागता उबे रावुया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन बोललेली जावन तुमकां देवाचे उपकार सातानाक मागणे सगल्यांनी म्हज्या उपरांत म्हणचें हे वनोदवंती सांताना तुका उलो मातेल्यांचे चुरचुरे कोत्तेले आनी उपद्र्यान सांपडलेल्यांचो मोग कोत्तेले माये म्हज्या विघ्नाच्या बारान चेपोन हांव तुज्या पांयां पडटा ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण पोडे माये हांव कोसले ओडचोडणे सांपडला तो आनी तुज्या आश्रयाकार ह्या वेळार तूं म्हाका घे तूं ओडतोताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोऱ्याब्याचो सोरशेगून जे तुज्या गोऱ्याब्यान वसलेले तेच आमच्या गोऱ्याब्यान
गोराब्यान वसोशेकोर मोग गोबायले मोदे उचोळण्यांनी आल्कोलिनी सोसनिकाय बरी रीत रोबीत भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय आनी सोरशे गुण जे गोराब्याक कोत्तात संवसारांत सुकेस आनी देवाक मानतात असलो म्हजे मागणे आनी गरज घाल तुचे दुवे भाग्यवंती आंकवार मोरये मुखार आनी तशेंच तें तुंगा तुज्या नातवा जेजूच्या शिवसणा मुखार ताका मेळच्या बरो फोड आतां हांव मागता दिवस म्हाका मेळो सोड ताची पाट तूं सोडू नाका पूण सोंपता आदी मेळून घे म्हाका बाग एका दिसा पावच्या स्वर्गांत तुज्या आनी मोरयेच्या आनी सोमेस सांतांच्या सांगाताक सासणाच्या सासणाक वाकाणच्या ताका आमेन हे बोरवे सांताना आवयतीची जी वर्तता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो बरवसो विनोदी कोर आमचे पासून आनी आमी मागता दिवस आमकां मेळो शिकोर थोडोच वेळ बोगीच रावन आमी दुखी कुंती घेवन येयल्या ती सांताना माये मुखार दवरुया. हे बोरवे सांताना आवयतीची जी वर्तता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो बरवसो विनोदी कोर आमचे पासून आनी आमी मागता दिवस आमकां मेळो शिकोर. ये बोरवे सांताना आवयतीची जी वर्तता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो बरवसो विनोदी कोर आमचे पासून आनी आमी मागता दिवस आमकां मेळो शिकोर. एक आमच्या बापा नमान मोरी आनी अनोद बापा सांतानाक आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नवान मरे कृपेन बोललेले सरस पोजताय सावस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आतां आमचें परंपरीक पुरसांव जातलें. पयलीं आमी आतां रॅलीक आनी तशेंच सांतानाची इमाज जी आसा तुवें फाटल्यान ती आमी दुपायतल्या आनी त्या उपरांत मागीर रोखडीच मिरवणूक सुरू जातली. कोंफरार भाव भयणां लागीं हांव मागतां तांणी ह्या वेळार जाता तितले बेगीन आपलें ओकमस घालचें इगोर्जेन घाली नाकात भायर वचोन घालचें आनी तयार जावचें. आमी रोखडीच मिरवणूक आमी सुरू करतले. पयलें आमी आतां रॅलीक दुपायता आनी सांतानाची इमाज आमी दुपायतले.
पुरसांवची मांडावळ म्हळ्यार आमी मदल्या दारांतल्यान भायर सरतना पयलो बावटो येतलो खुरीस बावटो आमचो भाव कोंफरार भाव फुडें येतलो ताचे उपरांत सगळीं भुरगीं आसा तीं भायर सरतलीं उपरांत तोरणाटीं चेडे चेडवां मागीर उपरांत सगळीं वाडलेलीं सगळीं त्या उपरांत मागीर आमचे कोंफरार भाव भयणी उपरांत मागीर आमचे ऑल्टर सबज आनी आमी यादनीक ही मांडावळ पुरसांवची जातली. भायर सरचे दोन वडींनी भायर सरचे मुखायल्या दारांतल्यान मदल्या दारांतल्यान त्या उपरांत वाडलेली वाडलेली उपरांत मागीर
संस्थेचे आभार मानतात
कित्याक वर्साच्या वर्सा पिलार संस्थेक आनी कितें कोणी तांचो सुपिरियर जो पिलार मोनस्टीन आसता आमचे मदें आसा फादर जुसे कॅप्टिस्टा हांव कितें कोणी ताचे संस्थेचे आभार मानता आनी तांकां दिन आसता देव बरें करूं. Para